नाव सांग तुमचें. माझे नाव अजय. कितले वर्सां जाली तुका फुटबॉल खेळून? म्हाका सद्या 23 वर्सां. कोणा कोणा खेळलोय? हांव म्हाजें कॅरियर स्टार्ट केलां वास्को स्पोर्ट्स क्लब. मागीर तेजे उपरांत फर्स्ट डिविजन खेळ्ळां मांडोपा स्पोर्टिंग क्लब आनी तेजे उपरांत हांव खेळ्ळां पेंजी फुटबॉलर 2 वर्सां आनी लास्ट इयर टॅक्स ऑफ नागवा. आयची गेम कशी जाली? आयची गेम मातशें बरें आशिल्लें. आमी डॉमिनेट केल्ले फूल गेम. तरी सुद्दां सेकंड हाफ तेंच्यांनी बरें खेळ्ळे. तेय कमबॅक करताले. मागीर आमी जिखले. हांव हिडर मारून आपल्या टिमीक जिखयलो. तुका कितें डिफरन्स दिसता इंटर विलेज आनी लीग सिस्टमी मदें? मेनली क्रावड. प्रो लीग खेळटा तेन्ना क्रावड तितले येयनाय आनी पूण इंटर विलेजी क्रावड येता तेन्ना उमेद येता खेळपाक. आनी तरी सुद्दां इंटेन्सिटी सुद्दां सगळे प्लेयर प्रोफेशनल आसनाय पूण तरी सुद्दां एक्सपिरियन्स आसा हे टायप सगळे प्लेयर. एक्स फुटबॉलर्स प्लस अपकमींग फुटबॉलर्स आनी करंट फुटबॉलर्स. सो ते बरें कॉम्बिनेशन उरता. सो तेका लागून इंटर विलेज फुटबॉल मातशें कॉम्पिटिटीव आसता कम्पेर्ड टू लीग सुद्दां कॉम्पिटिटीव आसता बिकॉज प्रॅक्टीस कोताय. इंटर विलेजी प्रॅक्टीस करनाय आमी. सो लिगान कितें जाता टीम वर्क उरता. इंटर विलेजी तितले टीम वर्क उरना. सो ते एक डिफरन्स आसता. ऑल द बेस्ट.